एक 2-3 महिन्या उपरांत जेन्ना काय गोष्टी जातल्यो तेन्ना परत एक फावट हे अलायन्स टॉक करूंक गावतले काय हो म्हाका दिसता विचार परत एक फावट येतलो. काय गोष्टी तुमकां परत एक फावट सांगपाक सोदता की सद्या खातीर अलायन्स टॉक जे आसा ते सस्पेंड केल्ले आसा. तशेंच जे आता पार्टीचेर म्हणजे पार्टी बिल्डिंगाचेर सद्याक म्हाका दिसता महत्व दिता अशें आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगिल्लें आसा. तशेंच तांच्यांनी जेन्ना उलयला तेंच्यांनी सांगलें की खुबशे आतां नवीन इंडक्शन जातले ताजेर भर दितले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीत भोंवतले गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी मागीर हे जे डिसिजन आसा ते घेतले कारण पार्टीचेर लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा अशें तांच्यांनी सांगलें. आतां आमच्या बरोबर जनरल सेक्रेटरी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मोहनदास लोलयेकर जॉयन जातात. सर आयकुपा येता आवाज? हय हय येता. म्हाका दिसता खूब महत्वाची घडामोडी आसा कारण 2-3 दीस जाले ह्यो सगळ्यो गजाली आमी आयकताले की गोवा फॉरवर्डा बरोबर काँग्रेसीचे अलायन्स जाता की ना किंवा बाकीच्यो गोष्टी आयकपाक मेळटल्यो. तुमी आतां ज्या तरेन प्रेस कॉन्फरन्साक सांगले की लिडराचो हो अपमान कसो जावपाक शकता कारण खुबश्यो गजाली अफवा म्हणा किंवा बाकीच्यो गोष्टी सद्याक मिडियाचेर आमकां दिश्टी पडटाल्यो. हे डिसिजन तुम्ही कशें पळयता, तुम्ही घेता ते कारण फ्युचरान टॉक्स जातल्यो अशें तुमी म्हणटा आणि सद्या खातीर सस्पेंड केला. सो फ्युचरान जावपा खातीर खंय ना खंय तरी उलोवप तरी सुरू जावपाक जाय आशिल्ले. तेच जर जायना जाल्यार मागीर फुडें कशें जातले? ना 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 उलोवप सुरू जावचें ना अशें आमी म्हणलें ना. आमी म्हणलें कितें सद्याक आतां इलेक्शन काय इतलें फाल्यां तेंकल ना की बाबा कॅन्डिडेट डिक्लेअर करया किंवा खंयची सीट हें करया म्हणून. सो जेन्ना आतां आमी जेन्ना ठरयलां की अशें प्रत्येक खेप एकच जाता की अध्यक्षाचेर कोण तरी कितें उलयता आनी मागीर आमी ताका रिप्लाय दिवपाक एक 10-15 दीस तितूंक उरतात. सो हातूंत आमचो टायम वेस्ट जाता. आमी आमच्या ऑर्गनायझेशना कडेन लक्ष दिवपाक शकनात. सो आमी ठरयलां आतां की सस्पेंड करपाचें आनी ऑर्गनायझेशना कडेन लक्ष दिवपाचें. आनी मीन टायम काँग्रेसीची जर परत कॉन्क्रीट प्रपोजल आयलें सस्पेन्शन म्हणटा कितें सस्पेन्शन म्हणटा आज रिवोक करपाता किंवा आनीक 2 म्हयन्यान रिवोक करपाता हितून प्रॉब्लेम कांय ना. पूण आमी त्या हातूंत जर गुंतून पडत की कोण तरी आरोप करता ताका आमी परत रिप्लाय दितात परत हें करता हे हातूंक जर उरलें तर आमी आमची पार्टी वाडोवपाक पावना न्ही. लोकांचो एंटरटेनमेंट जाता तितूंतल्यान. हातूंतल्यान कसं जाता की तूं ताका कितें तरी म्हणटा तो म्हाका कितें तरी म्हणटा हांव ना म्हणटा हे म्हणटा. हातूंक लोकांक एंटरटेनमेंट करपाक आमी पार्टी केली ना. आमकां दिसता की आमी पार्टी आतां प्रत्येक मतदारसंघात वचपाचें आनी आमचें काम चालू दवरपाचें. सस्पेन्शन जेन्ना दिसतलें की उलोवपाचें किंवा तांकां तांचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन सारकें येतलें तेन्ना टॉक्स एनी टायम स्टार्ट करपा जाता न्ही. गोंय इतलें ल्हान आसा आनी प्रत्येक एकमेकाक इतली वळखता की एनी टायम टॉक्स चालू करपा जाता ताका व्हडलें हें कांय ना. बट फिलहाल आमी बंद दवरला कित्याक आमकां तितूंत गुंतून पडपाचें ना. आमची एनर्जी फक्त अशें आरोप प्रत्यारोपांक वेस्ट करपाचें ना म्हण आमी दवरला. सर 2 गोष्टी आसा. आता पहिली गोष्ट आसा की अलायन्स तुम्ही म्हणता हे आसा ऑलरेडी पयलींच्यान जे अलायन्स चलत आयलेले आसा काँग्रेसी बरोबर ते आसा. हे अलायन्स खंयचे आसा तुमचे जे काँग्रेसी बरोबर आणि तुम्ही खंयचे अलायन्स सध्या सस्पेंड केल्ले आसा टॉक्स खंयचे सस्पेंड केल्ले? नाही गेल्ले इलेक्शनाक जे अलायन्स केल्लो सीट शेअरिंग जे केल्ले फातोर्डा मांद्र्या किंवा कांड्या आनी आमी एकमेकाक प्रचार जो केल्लो आनी ताजे नंतर मागीर आमी झेडपीकूय तशेंच प्रचार केले आनी हे केले. तो अलायन्स आमगेलो कंटिन्युअस आहा कित्याक विधानसभेचो टर्म कंप्लीट जालो ना. आमचो आमदार जे आयला अलायन्साचो म्हण आयिल्लो आनी विधानसभेचो टर्म कंप्लीट जावचो. विधानसभेचो टर्म कंप्लीट जातकीर नवी विधानसभा आतां जी टॉक्स चलतात किंवा आतां जे हें चलता अलायन्साची टॉक्स ती फुडली विधानसभेक आमी कशें फेस करतले हाजे बाबतींत चलता. सो फुडली विधानसभेची इलेक्शन येतरीर आमी कशें वचपाचें हाजे बाबतींत चालू आहा. सो तें जें आसा तें आमी सद्या सस्पेंड दवरुया आनी आमी ठरयलां की आमची सगळी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीचे हाचे लोकांचें एक मत जालें की आमी आमच्या पार्टीच्या हाजेर फोकस करपाचो खंयचे खंयचे मतदारसंघाक आनी त्या देखून यात्रा करपाची किंवा बाकीचे ज्यो ऑर्गनायझेशन लेवलाचे जे वाडोवपाचे आसा ते वाडोवपा दृश्टीन आमी प्रयत्न करपाचे. कितें जाता की आरोप प्रत्यारोपांक टायम वेस्ट करचे परस कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव करून पार्टी कशी वयर सरतली तें पळोवया अशें म्हणटलें. सर पहिले मिटींग जेन्ना जाली तुमची अलायन्सा खातीर त्या मिटींगेन नेमके कितें जाल्ले ताच्या बद्दल सांगू शकता कारण ऑलरेडी तुम्ही एक मिटींग जाली टॉक्सूय जाल्ले. ना एक मिटींग म्हणजे कितें दॅट इज जस्ट अशें म्हणपा जाता की टॉक्स किंवा ती कट्सी विजीट सौजन्य भेट अशें म्हणपा जाता. आमच्या अध्यक्षान जेन्ना काणकोणा म्हणिल्लें की आपूण लीड घेतलो की हें करपाक त्या दृश्टीन हाका आमच्या काँग्रेसीचो स्टेट प्रेसिडेंट आहा ताका वचून मेळून आमी सांगलें की आमी टॉक्स चालू करया आनी हें करया
आणि ताजे नंतर ताणें रिस्पॉन्ड केलो आणि ताणें ट्वीट केल्लें की आमगेली टॉक चालवात ती तेर उरिल्ली म्हणजे ताजेर डिटेलिंग जालें ना. आमी म्हळ्यार सुरवात करया खंय तरी एक कडेन येवन सुरवात करया अशें ठरिल्लें. पूण मीन टायम कितें जालें, मीन टायम अशें जालें की ऑपोजिशन विधिमंडळाचो गट आहा तितूंतल्यान असो फिलर वचपाक लागलो की विजय इंटरेस्टेड ना अशें एक पिक्चर लोकां म्हऱ्याक तयार जावपाक लागलें की तो मिटिंगे आयलो ना, आमी मेसेज धाडून सुद्दां तो आयलो ना. आनी हें जर खरें आशिल्लें तर प्रश्न नाशिल्लो. तो आपोवन जर मिटिंगेक गेलो ना आनी तें खरें आशिल्लें then प्रश्न नाशिल्लो. पूण हें खोटें आशिल्लें. हें खंय तरी मलायन करपाक, नांव बदनाम करपाक किंवा अशें तरेन जालें. आनी गोंयाक एक असो मेसेज धाडपाचें जालें. आतां रायट टायमार तें एक्सपोज जालें किंवा कळ्ळें की असो मेसेज गेलोच नाशिल्लो आमच्या अध्यक्षाक आनीक ताणें मिटींग स्कीप केली नाशिल्ली. उलट मिटिंगेचो मेसेजीच ताका पावलो नाशिल्लो. हें आतां गोंयच्या लोकांक कळून आयलें. सो अशी प्रत्येक खेपे कितें जाता की अशें कितें म्हणप मागीर ताका टायम काडप हो टायम वेस्ट करचे परस आमी कंस्ट्रक्टीव एका टायम करया आनी ऑर्गनायझेशन बांदून काडया आनी मातशें घटमूट करया ऑर्गनायझेशन आनी बाकी सगळे कडेन भोवन यात्रा करया अशें ठरयलें. एक गोष्ट सर तुम्ही उलयतना म्हळें की कॉन्स्पिरसी षडयंत्राचेर तुम्ही उलयले कारण म्हाका दिसता विजय बाब हे सगळ्यात सिनियर मोस्ट आसा. ऑपोजिशन जेन्ना आमी कन्सिडर करता तेन्ना खूप सिनियर मोस्ट आसा आणि तांचे कडल्यान उलोवप सुद्धा खूप महत्वाचें असता. अशा टायमार कॉन्स्पिरसी जेन्ना षडयंत्र तुम्ही म्हणटा तेन्ना ह्यो कित्या खातीर दिसता तुमकां, अशें कितें जाला, कोणाचेर तुमकां डावट आसा? आमकां पळया, आमकां पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीक अशें दिसलें की षडयंत्र म्हणजे कशें आहा की जे आतां पळय आतां जे युग जे आसा जे मोबायल आनीक सगळे ताजे वयल्यान तूं कळटा की केन्ना कोणाक फोन केलो म्हण. आनीक हे जे आसात तुगेले विधिमंडळाचे 7 जाण जे विरोधक आसात त्या विधिमंडळाच्या 7 जाणांचो ग्रूप उरतलो. अशें जावंक शकना की इतली इम्पॉर्टंट मिटिंगेचो मेसेज रॉंग हाजेर वचप आनी रॉंग हाजेर वतरीर तो रिपोर्टरां मुखार सांगप की हो मेसेज आमी धाडिल्लो. म्हणजे हाजो अर्थ असो की मोबायल चेक करप ना किंवा मोबायला वयले मेसेज कोणाक आनी ताजे नंतर सगळें रामायण जातरीर सांगप की ना तो बाय चुकून कोणा तरी दुसऱ्याक गेलो अशें सांगूंक शकना न्ही. इतली घायाळपणां खंय उरूंक शकना की येदे व्हडले पॉलिटिकल हातूंक असो इतलो निग्लिजंट उरूंक शकना. सो आमकां दिसता ताणें सांगपाचें की तें निग्लिजंट जालें. कसो निग्लिजंट जालो, कित्याक निग्लिजंट जालो. आनी समज विजय सरदेसायालो जर नंबर तेर तुमी धाडिल्लो आनी चुकून एका समज विजय सरदेसाय म्हणून आनी कोणालो नांव फीट जालो तर खंयच्या नंबराचेर गेले तेंय सांगपाक जाता न्ही. तें व्हडलें कांय ना. सर हे षडयंत्र आसा अशें म्हणटा, हो नंबर दुसऱ्या नंबराचेर धाडप आनी मागीर म्हणप की आमी धाडलो आनी येवंक ना, हे षडयंत्र म्हणटा तुमी? ना जाल्यार तें आतां तांणी सांगपाचें. आमकां तशें आमगेल्या कमिटीच्या मेंबरांक तशें दिसता. आतां तें जर न्ही ती जबाबदारी तांचेर न्ही प्रूव करपाची की बाबा तें तशें नाशिल्लें, बाब मिस्टेक जालें किंवा कितें जालें ही जबाबदारी कोणाची? जो कोण धाडटा तागेली न्ही खुलास करपाक जाय. समज हांवें एकट्या कोणाक कितें म्हणलें आनी तें रॉंग आशिल्लें आनी हें जर कळ्ळें तर बाबा तें कित्याक लागून जालें ही सांगपाची जबाबदारी ताजी, आमची न्ही. पूण एका वाटेन तुम्ही म्हणटा की काँग्रेसीचे जे गिरीश चोडणकर आसा ते तुमचे कडेन बऱ्या तरेन टॉक्सान आसा, जाल्यार ह्यो गजाली कित्याक येता मदीं आडखळ? कारण गिरीश आसा ते प्रेसिडेंट आसा ऑफ जीपीसीसी. एक्झॅक्टली परत होच प्रश्न आयलो की हें एक्चुअली तुमी तांकां विचारपाक आशिल्लें की बाबा हें अशें कित्याक जाता मिसअंडरस्टँडींग. आमची तूं मिसअंडरस्टँडींग जालें ना. आमकां जेन्ना कळ्ळें की आमच्या अध्यक्षाक रिपोर्टरां विचारलें तूं मिटिंगे आयलो ना, कितें आयलो ना, तर तुका इन्विटेशन धाडिल्लें हें सगळें जेन्ना कळ्ळें ताका आनी जें इन्विटेशन नाशिल्लें तेन्ना आतां हें कित्याक जालें म्हणटें जो कोण हें करता ताका विचारप. आमी ताजी बिहाफ ऑफ तो हांव कसो कॉमेंट्स काडूंक शकता. सर आणि एक गोष्ट तुम्ही म्हळे की सध्या अलायन्स चालू आसा. तुम्ही म्हणता की आता 40 मतदारसंघान आमी आपली पार्टी स्ट्रॉंग करतले, तातूर मागीर कुंकळे येतली, तातूर केपें येतले की बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी येतल्यो, थंयसर सुद्धा तुम्ही तुमची पार्टी स्ट्रॉंग करतले जाल्यार अलायन्साचें कितें? हय ना तितूंत वयल्यान बरी न्ही. वयल्यान बरी न्ही. समज एक 5 बोटां आसात, 5 जाण आसात, तितून समज 2 जाण आमचे कडेन आहा, 3 जाण आमचे कडेन आहा, 2 जाण ताजे कडेन आसात, 5 जाण एक कडेन येवप बरें न्ही पार्टी स्ट्रॉंग करतले रे. जेन्ना थंय जेन्ना कॅन्डिडेट घालतले तेन्ना आमगेली स्ट्रॉंग प्लस तांगेलो असो जालें जाल्यार एक मोठो हें जालें ना. सो स्ट्रॉंग करप हितून व्हडलें हें कांय ना न्ही. पूण त्यांच्या काँग्रेसीच्या मतदारसंघान वचत जाल्यार अलायन्साक कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना म्हणटा तुमी? नाही काँग्रेसीचो मतदारसंघ किंवा हाजो मतदारसंघ म्हणटा आतां तशें कांय उरूं ना. तशें पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसी कडेन सद्या कितले मतदारसंघ आहात? 3 मतदारसंघ आसा ना. 3 आमदार आहात गेले. बरोबर. सो 37 भायर आसात
अशें काँग्रेसीचो हाजो ताचो मतदारसंघ म्हणटा तो काही ना. हम्म. कित्याक लोक जे उरतात की मतदार जे उरतात ते प्रत्येक पार्टी कडेन वेगवेगळे तरेन पळयता न्ही. माझे थोडे मतदार उरतात 40 आमचे थोडे मतदार आसतले, आमचे थोडे कार्यकर्ते चड कमी प्रमाण उरूं शकता, पूण सगळेच टोटल एकाच पार्टीक उरता अशें ना न्ही. सर लास्ट क्वेश्चन विचारपाक सोदता तुमकां आतां की आतां तुमी म्हळें की हे सस्पेंड आसा ते केन्नाय परत रिवोक जावपाक शकता. तुमकां एक होप आसा की फुडल्या इलेक्शनाक अलायन्स जावनूच म्हणजे जे ऑपोजिशन आसा ते सगळे वांगडा येवनूच इलेक्शन लढयतले? न्ही पळय तें बाकीचे पार्टीचेर आसा न्ही. आमी एक मोग दवरला की ह्या खेपेक बीजेपीक रोवप. त्या साठी जें कितें करपा जाय तें आमगेलो अध्यक्ष करत आसा. सो फाल्यां सगळ्यांकच जर बरी दिसलें आनी सद्बुद्धी आयली तर पार्टी हरोवपा साठी सगळे एक कडेन जावन हें करूं शकता. वेगवेगळी पार्टी आहा न्ही, सगळी पार्टीचे कशें आहा म्हणटा तें सांगूं शकना न्ही. सो आमकां पयलीं आतां आमी एक म्हयनोभर जो आमी पार्टी स्ट्रॉंग करपाक वतले तेन्ना आमकां लक्षांत येतलें की आमी खंय स्ट्रॉंग आहात, बाकीच्या पार्टीचे कशें पोझिशन आहा आनी त्या प्रमाणे आमी स्टँड घेतले. आमी रिव्यू करतले न्ही, आमी प्रत्येक 8 दिसांनी बसून रिव्यू करतले की कशें आहा कितें आहा काय. आनी मेन टायम कितें घडामोडी जाता पॉलिटिक्सांत केन्ना कितली घडामोडी जाता म्हणून सांगपा जायना न्ही. सो एनी टायम खंयची घडामोड जावं शकता, त्याच नंतर आमी डिसिजन घेतले. सो सध्या तरी सस्पेन्शनाक टायमलायन ना अजून, हे सस्पेन्शन रिवोक केन्ना जातले ते? न्ही सस्पेन्शनाक टायम लायन उरच ना. अदरवायज सस्पेन्शनाक की परमनंट टॉक्स बंद बिंद तशें कांय ना तें. सो सस्पेन्शनाक टायम लायन ना. सस्पेन्शन कितल्या दिसाची उरूं शकता, कितल्या म्हयन्याची उरूं शकता किंवा कितें. बरोबर, देव बरें करूं. आमच्या बरोबर आशिल्ले जनरल सेक्रेटरी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मोहनदास लोलयेकर सर. सर थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही आमकां टायम दिलो म्हण. फुडें वयता आसतना एक म्हत्वाची बायट, एक इंटरव्यू आसा आमचे कडेन, तो आमी आयकुया. आमच्या बरोबर आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सर्वे सर्वा जे लिडर आसा आनी म्हाका दिसता तांचे आमी आयकुया. विजय सरदेसाय हांच्यांनी जे मिडिया कडेन उलयलें तें आयकुया आनी फुडें या. पॉलिटिकल अफेअर्सची मीटिंग झाली. सो किती डिस्कशन झाले तुम्ही आले अटेंड केल्या मीटिंग? जे काँग्रेसीचे जे कोफुसान चल्ला ते डिस्कस केल्या, सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान की वी हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स. म्हळ्यार हे सगळें एअर कंडिशन कॅबिनात बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें पडटलें अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट अँड टू टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. गिरीश बीन तुमच्याकडे उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें तेणी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायव्हेट नंबरार बीन मेसेज केल्या आसतली म्हणून. PAC जाल्या, तांणी जे डिसिजन घेतलां ते अनावन्स करतले. ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडलां, हें जालां तें जालां, तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें. पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा. इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका ते दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली. आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हूण. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें. पूण म्हाका आतां तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलों. आय एम द इशू इज नॉट अबाउट getting the invitation, not getting the invitation, sending the SMS. These are not issues. This is too petty. And I don't want to get involved in anything petty. But the general thing is, when you have cheated people of Goa twice, people are looking at doubt that you may be making a hat-trick. आणि ते हॅट्रिक जावपाक जायना जर जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडंटली फुडें वचचो पडटलो, ते आमी करतले. सध्या तुम्ही अलायन्साक बट अजूनही हे आसा तुम्ही म्हणटा सांगा तितलेंच. असेंब्लीन हांव ऑपोजिशनानूच आहा न्ही, हांव रुलींग जावचो. तुवें म्हाका पळयला हांव ऑपोजिशनान आसतना, ऑपोजिशना बरोबर आसतना रुलिंगाचे अगेन्स्ट आसता. तें आमी जें कितें केलां 4.5 वर्सां तें हांव करतलो.
कमिटी किती म्हणतात तुमची की नवी एकनाथ काँग्रेस शिंदे ऐक म्हणतात ते तांचे ऐका म्हणतात. नवी काँग्रेस एकला चलो वाट धरतले. हा? त्यांच्याकडे युती बी कशी कितें खंय जाल्यार तुमची वाट पार्टी खंय जाल्यार गिरीश म्हणतात तुमकां मेळोन गेले मिटिंगाची चर्चा जाली म्हणून हा? गिरीशा म्हटलं की तुमकां मेळोन गेल्या युतीची डिस्कशन जाल्यार म्हणून ना गिरीशाचे घरा हांव गेलो कितें डिस्कशन जालें तें हांव जाणा. सुरवात जाल्ली सुरवात जाता रोखडेच दुसऱ्या दिसा ब्रेक पडलो न्ही. हो ब्रेक सुरवात वाज आयलो आतां फुडें युती ना तर तुमची युती ना. मिसकम्युनिकेशन कितें तरी मिसकम्युनिकेशन जाला म्हणटा तुमच्या भितर युरीच्या भितर आनी तुमच्या भितर. जस्ट प्लीज गेट दॅट नंबर कोणाक कम्युनिकेट जालें ते दॅट विल सॉल्व तुम्ही फॉर्म हा तुमचा नंबर नो म्हणत जा. घे मरे फोन घे मरे. पण आता युती ना तुम्ही तुका नंबर खबर आहा तो तुका नंबर खबर आहा मागीर तो नंबर हाजेर मारया कळटलें मरे तुका. आता युती ना तुम्ही तुमची वाट आता वेगळी धरतात. युती आता हांवें तुका सांगलां सादें कोंकणीन अशें कॉम्प्लिकेट कांय सांगूं ना. तुका हांवें सांगलां तें कितें की आमी आमचे पक्षाक घट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें आयच्यान करूंक लागतलें. सो लिफ्ट बंद जाता जाता म्हाका दिसता खूब महत्वाचे स्टेटमेंट दिवन गेले. म्हाका दिसता ब्रेक सुरवात हे खूब जाले आता आनी खंय ना खंय तरी कन्स्ट्रक्टीव गोष्टी चालू उरपाक जाय हो स्टेटमेंट आशिल्लो विजय सरदेसाय हांचो. आनी एअर कंडिशनान बसून आता पॉलिटिक्स जावचे ना, रस्त्यार देंवचे पडटले. सो तांच्यांनी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा की पुराय 40 मतदारसंघांनी आपलें काम करतले पार्टी स्ट्रॉंग करपा खातीर. हे खूब महत्वाचे स्टेटमेंट सध्या आयच्या वेळार आमकां पळोवपाक मेळटा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे. गोंयांत तशे अलायन्स जे आसा ऑपोजिशनाचे ताजी हिस्ट्री खूब आसा. म्हणजे आमकां सगळें खबर आसा हाज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना अलायन्स आसा ते कशे तरेन जाल्ले आसा, थोड्यांनी सरकार कशे तरेन केल्ले आसा. 1963तल्यान ह्यो गोश्ट्यो सद्या आमी पळयत आयिल्ले आसा. जे जाणटे आसा घरांत तांकां हें खबर आसतलें. पूण आयच्या दिसा खूब महत्वाचें आसा कारण एक पार्टी अशी आसा जांचे कडेन मेजॉरिटी आसा आनी सद्याक आमी असेंब्लीन पळयता की ज्या तरेन ऑपोजिशनाचें काम आसा त्या तरेन ऑपोजिशन एकठांय येवप गरजेचें आशिल्लें अशें लोकांक दिसतालें. हाजेर चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर गोवा न्यूज हबाचे एडिटर इन चीफ आमच्या बरोबर आसा रुपेश सामंतबाब. रुपेश बाब, म्हाका दिसता खूब महत्वाचे घडामोड सध्या सकाळच्यान आमकां आयकपाक मेळटा आनी हाजेर सगळ्यांचें लक्ष आसतलें कारण फुडें फ्युचर कितें आहा पॉलिटिक्साचो, गोंयच्या पॉलिटिक्साचो तो हाजेर निर्भरून आसतलो. सो ह्या गोश्टीचेर तुमी कशें पळयतात? सकाळच्यान जो स्टेटमेंट आयिल्लो आसा की सद्या तरी सस्पेंड केल्ले आसा, आमी पूर्णपणे बंद करिनात, पूण अलायन्स एके वटेन आसा म्हणटा ते चालू, पूण सद्या खातीर फुडले टॉक्स नेक्स्ट असेंब्ली टॉक्स जे आसा ते सस्पेंड केल्ले आसा. कशें पळयता तुमी? तुवें जर एनालायज केलें हाज्या पयलीं पासून आतां म्हणसरच्यो अनाउन्समेंट्स जाल्यार तुका कळटा आशिल्लें की हो एक दीस येवपाचोच आशिल्लो. कारण युरी आलेमावन आमच्या इंटरव्यून सांगिल्लें की आपूण यात्रा काडटा म्हणून आनी ती यात्रा पणजेच्यान सुरू जातली, मागीर नॉर्थान वतली, सावथान येतली, हांगच्यान सुरू जातली. तेज्याच फाटीं फुडें विजयानूय अनाउन्स केल्लें. आतां कोणें पयलीं अनाउन्स केलें जाल्यार विजयान पयलीं अनाउन्स केलें पूण डेट अनाउन्स करूं नाशिल्लें अशें कितें तरी आसा. आय स्टँड करेक्टेड. पूण विजयानूय अनाउन्स केलें. फॅक्ट रिमेन्स की विजयानूय अनाउन्स केलें यात्रा काडटा म्हणून. आतां जेन्ना दोन पक्ष अलायन्साक वचपाचे विशयी जर मनान आसा जाल्यार ते सेपरेट यात्रा कित्याक काडटले हांगच्यान प्रश्न सुरू जाता. हाजो अर्थ neither of the party was actually interested in alliance अशें दिसपाक लागता. आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन. एज अ जर्नलिस्ट म्हणून हांव तुका रिएक्शन दिता आनी दीस रिएक्शन इज अ कॉस्ट ऑफ लुजींग मेनी फ्रेंड्स रायट नाव. पूण फॅक्ट रिमेन्स की अख्खें गोंय एका वटेन तुमकां सांगता की अलायन्स करा. तुमी लंडनाक वता थंय तुमकां लोक सांगता की अलायन्स करा. एकाय सांगता, विजयाक सांगता अशें न्ही, युरीकूय सांगता, एल्टनाकूय सांगता, अमित पालेकाराकूय सांगता, विरेशाकूय. म्हाका त्या टायमार विरेश वचूं ना, ताका मायनस करता. सांगता जेन्ना अलायन्स करा आनी हांगा येता आनी तुमी एक्झॅक्टली तेज्या विरुद्ध बारीक सारीक गजाली करता जाल्यार लंडनाच्यो टिकेटी वेस्ट जाल्यो अशें म्हाका दिसता आनी जे हॉटेलाची बिलां जाली ती वेस्ट जाली अशें म्हाका दिसता. जाल्यार तुमी तांचें आयकपाचेंच ना जाल्यार वचून कितें विचारलें तुमी तांकां? तेंचो जेन्ना सेन्स वाय आय एम कोटिंग लंडन इज बिकॉज इट हॅज बीन मेड ऑफ द पॉयंट की भायले गोंयकार जे सांगता ते आमी आयकतले म्हणून. मागीर आयकया मरे तुमकां कोणें हाडिल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणजे अलायन्स जे सद्या म्हणटा आनी परत म्हणटा की आमचे 27 म्हणसर अलायन्स आसा. आतां 27 म्हणसर तुमी कितें आसा? आर यू फॉर्मिंग अ गव्हर्मेंट की बाबा तुमी अलायन्सान आसा? ना म्हणून सांगलें जाल्यार फरक कितें पडटा? टोटल कितले जाण आसा? 3 जाण आनी 1 4 जाण आसा टोटल मेळून.
आतां तांचे अलायन्स आसा, आमचे 27 म्हणसर अलायन्स उरतले. कशें अलायन्स, कितें म्हूण अलायन्स उरतले, वॉट डू यू मीन बाय दॅट अलायन्स उरतले? लोकांक हे इंट्रस्ट ना की 27 म्हणसर अलायन्स उरतले. लोकांक हे इंट्रस्ट आसा की 27 तुमी अलायन्स करून झगडटले काय ना, 27 नंतर तुमी सरकार अलायन्सान करतले काय ना, 27 जेन्ना सरकार जालें जाल्यार एकामेका बरोबर रावतले काय ना, हे मुद्दे म्हत्वाचे. आज जे गोवा फॉरवर्ड पक्षान निर्णय घेतलो आसा पळय, तो तांच्या एज अ क्रिटीक इफ आय लुक एट इट, हाज्या पयलीं 1000 फावटी विजयानी सांगिल्लें आसा इंटरव्यून की बाबा एक स्पेसिफीक टायम पिरियड जाय, बेगीन करा कितें तें, कारण इलेक्शन लागीं पावता आनी मागीर सगळी घाई घाई जाता. बरोबर. फाटल्या फावटी बावीसान होच प्रश्न जालो की लास्ट मिनीट कितें तरी जालें आनी घाई घाई जाली. पूण आतां स्पेसिफिकली जर घाई आसा जाल्यार तुमी फुडें ऑन होल्ड कित्याक दवरता? आतां 1 म्हयनो 2 म्हयने सुद्दां तुमी काडले तर यू आर इंचिंग क्लोजर टुवर्ड्स इलेक्शन. हो एक फॅक्ट. अगेन्स्ट काँग्रेस हांव उलयता आसतना म्हणटा की गिरीश चोडणकरान सुद्दां सिरियसनेस घेवन फास्ट ट्रॅक करपा जाय उलोवणी. आज उलयलो मागीर 7 दिसांनी परत मेळ्ळे, फुडें कांय खबर ना, हातूंत सिरियसनेस कांय दिसना. दुसरें हे बारीक सारीक गजाली, हांवें मेसेज धाडलो, तो मेसेज पावलो काय पावलो ना, म्हाजो फोन पळया, तुजो फोन पळया, हे कॉलेजी टायमा वयल्यो गजाली वी आर नॉट एक्सपेक्टींग फ्रॉम दोज पीपल. ओके, neither from Yuri nor from Vijay Sardesai. Sorry to say, both are in fact good to all the media persons. हांव फ्रेंड म्हणटा कारण लोक म्हणटले मागीर आमी काँग्रेस मिडिया बी म्हणीत आमकां म्हणून भंय दिसता. सो काँग्रेस मिडिया न्ही आमी फॉर अ चेंज. दोगूय जाण जेन्ना एक मॅच्युअर्ड लोक आसा, मॅच्युअर्ड पर्सन्स आसा, तुमी मॅच्युअर्ड लायफान मॅच्युअर्ड आसा, पॉलिटिक्सान मॅच्युअर्ड आसा, फोनान मेसेज धाडली काय धाडूं ना हेज्या खातीर जर तुमचो वाद विवाद आसा जाल्यार इट इज बॅड एंड इट कॅनॉट बी एन इंडिकेटर की तुका अलायन्स करपा जाय काय करपाचो ना. आनी तिसरें आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल की आतां आमी असेंब्ली फेस करपाची आसा. आसूं ते 3 दीस, 3 दिसान जवळ जवळ तुमकां समज एक 10 वरां मेळ्ळी जाल्यार 30 वरां तुमकां अशें मेळटा फ्लोराचेर की तुमी सरकाराक वांकडे करूं शकता. आनी तुमी सरकाराक जर वांकडे करतले जाल्यार तुमकां एकठांय रावपाची गरज आसा. एकठांय फक्त एकठांय बसले म्हणून येयलाय ओपोजिशनान न्ही. आतां विजयाचें रिएक्शन पळयलें. हांव ओपोजिशनांत न्ही रे, हांव कितें रुलिंगान आसतलो? रुलिंगान आसचें ना, पूण तुमची स्ट्रॅटेजी करपाची गरज आसा. जर युरीची मिस्टेक आसा जाल्यार विजयान ताका म्हणपाचें अरे मिस्टेक कितें करता, कम टुगेदर, यू वील कम टुगेदर. समवन हॅज टू शो मॅच्युरिटी आनी हांगा मॅच्युरिटी दिसना. आय वॉज लास्ट थिंग आय वॉज एक्सपेक्टींग फ्रॉम गोवा फॉरवर्ड पार्टी टुडे वॉज दॅट दे वूड से अलायन्स टॉक्स आर ऑन होल्ड. आय वॉज एक्सपेक्टींग देम टू से की अलायन्स शूड बी एक्सपिडिटेड, कितें तरी डिसिजन घेवया. हे सगळ्यो गजाली आसा पळय त्यो करच्यो पडटल्यो. सो दे हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड एंड एवरी वन हॅज टू अंडरस्टँड. सॉरी फॉर टेकिंग टायम सचिन, बट एवरी वन हॅज टू अंडरस्टँड की हे जे पक्ष वेगवेगळे जर गेले न्ही, बीजेपी इज अ मायटियर पॉलिटिकल पार्टी. ताची स्ट्रेंथ आसा, ताची घरा घरान स्ट्रेंथ आसा. यू हॅव टू डिफीट इट, देन यू नीड टू बी टुगेदर. Show your intentions that you want to defeat. This is also for Aam Aadmi Party, this is also for Congress, this is also for Revolutionary Guns Party and Congress Party. Please show your intentions. We are not bothered. तुम्ही दारां बंद करा, एकमेका बरोबर झगडा, पूण भायर सरता आसतना सांगा की आमचे डिसिजन जाल्ले आसा, वी आर फायटींग टुगेदर अगेन्स्ट बीजेपी, नॉट अगेन्स्ट इच अदर. रुपेश, आणि एक गोष्ट आतूर आसा ती म्हळ्यार तांच्यानी सांगलें की आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची पार्टी स्ट्रॉंग करतले. एक प्रश्न केलो की ह्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाकीच्यो 3 ज्यो सध्या काँग्रेसी कडेन आसात त्यो सुद्धा मतदारसंघ येता. त्या मतदारसंघात जेन्ना वयतले तेन्ना ह्या अलायन्साचे कितें, हे अलायन्स उरतले काय ना? सो तांच्यानी सांगलें की आमी पार्टी स्ट्रॉंग करता. समजा गोवा फॉरवर्ड स्ट्रॉंग जाली जाल्यार ती फाल्यां अलायन्साकूच बरें जातलें अशें. पूण अशा तरेन अलायन्साच्या भितर घुसोवन आपली पार्टी स्ट्रॉंग करप कितपत बरोबर अशें दिसता तुका? ते आन्सर आयकले हांवें. मोहनदास बाबान जे आन्सर दिले की बरें मरे 5 जाण असली जाल्यार हे जाता, बरें पडटलें. 5 जाण आसा जाल्यार, पूण 5 जाणांची जेन्ना मूठ जातली जाल्यार गजाली न्ही त्यो. आनी फाल्यां जेन्ना मूठ करपाच्या टायमार 1-2 मनशाक सांगता तूं कॅन्डिडेट ह्या पक्षाचो, तो रेडी जाता. 2-3-4 मनशां म्हणटा त्या पक्षाचो, तो रेडी जाता. आनी 5व्या बोर्डार ते 3ऱ्या पक्षाचे ते रेडी जाता. फाल्यां समज एका पक्षाक अलायन्स लास्ट मिनीट केले फॉर एक्झाम्पल, हे 3 जाण वता, मूठ खंयची उरली? मिडल फिंगर, हे फिंगर 2 फिंगर उरली. सॉरी, फिंगर चॉयस वॉज नॉट बाय दिस थिंग, कोइन्सिडन्स. सो खंयची तरी 2 बोटां उरतली न्ही, कळ्ळें? किंवा 3 बोटां उरतली. ही 2 बोटां मागीर तेका खरपयत रावतली.
सो सध्या तशी एग्जाम्पल माझें म्हणणें सिंपल, पीपल आर नॉट फूल. तुम्ही आपली स्ट्रेंथ वाडोवपाची आसा, भले बाती वाडया. स्ट्रेंथाक हे सांगा की वी आर एंटी बीजेपी, वी आर ऑल टुगेदर अगेन्स्ट बीजेपी अँड वी शूड फायट अगेन्स्ट बीजेपी म्हणून. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्ट्रेंथ वाडया, जाय जाल्यार प्रत्येकाचो हें करा आनी प्रत्येक जाण एकठांय करून मागीर फायनली जिका. पूण इज इट गोइंग टू हॅपन? इज देर इनफ टायम विथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी फॉर 40 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज? आसा तांचे कडेन वेळ तितलो? यात्रा जाली जाल्यार कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचपाक शकता? ती यात्रा थंयच्यान क्रॉस जाली की थंय कितले ऑर्गनायझेशन करपाक शकता? हें जायना. सो एज अ पर्सन हू रियली बिलिव्स इन अ फेअर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इन अ फेअर इलेक्शन्स, आय पर्सनली फील, this is my personal opinion, I personally feel if there should be fight, there should be fight with opposition alliance and whatever it takes they should do. Sacrifice करा. आम्ही काल हे जाल्ले पळय तेतून सांताक्रूजचं युनिक एक्झाम्पल, अमित पालेकर आशिल्लो आनी लुसियो आशिल्लो. तांणी त्या विचारलें की तुमच्या मदीं कोण टिकेट घेतलो रे अलायन्स केल्या जाल्यार? तांणी सांगलें लोक जो सांगतलो पळय ताका टिकेट आमी रावतले, एकटो फाटीं सरतलो म्हणून. So that kind of feeling should be there, but doesn't look like. बारीक कारणांक लागून हे सध्या अलायन्स ऑन होल्ड, अलायन्स ऑन, अलायन्स ऑफ, ह्या गजालीक लागून लोक कन्फ्यूज जाल्या सध्या. सो ह्या कन्फ्युजनाचो फायदो नक्की बीजेपीक जातलो, कारण लास्ट मुमेंटाक अलायन्स करप आनी मागीर तिकेटी खातीर झगडप. आतां अलायन्स सुद्दां जालें जाल्यार फाल्यां तिकेटी खातीर झगडी जातली किंवा ज्या नंबर्सां खातीर झगडी जातली, त्याच्या खातीर परत 2 म्हयने वयतले, त्याच्या म्हणसर इलेक्शन एका म्हयन्याचेर येवन तेंपतले. त्याच्या उपरांत म्हाका दिसता पार्टी बिल्ड करप किंवा पार्टी खातीर काम करप हे सारकें टोटली नॉट पॉसिबल अशातली गोष्ट आसा. ते फुडें जावपाची शक्यता आसा. बट नॅचरल. आतां हे हे सगळे जाण एक्झाम्पल दाखयता की 63% पीपल आर अगेन्स्ट बीजेपी, बीजेपी सपोर्टेड बाय ओनली 30%. मागीर ते 63% लोक आसा पळय ते सध्या कन्फ्युजनान दवरता. मिन्स यू आर कीपिंग मेजॉरिटी of the population, voters rather, those who are against BJP in confusion. अरे सांगा, ना जाल्यार सांगा. माझे म्हणणें कितें, ना जाल्यार स्पेसिफीक सांगा आमी अलायन्स करना म्हणून. लेट पीपल डिसायड विथ वीच पार्टी दे हॅव टू गो. तुम्ही कन्फ्युजन करू नाका. तुम्ही यू टेक अ स्टँड अँड टेक अ स्टँड मच इन एडवान्स. मागे इलेक्शन लागीं पावले की कन्फ्युजना करू नाका. बरोबर. म्हाका दिसता मेसेजी सुद्दां आमकां तशेंच एक मेसेज बरी आयल्या आमकां फ्रिओन फेर्नांडीस आनी एवरीवन इज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी स्टेटमेंट्स फ्रॉम दी ऑपोजिशन, कीपिंग इगोज असाइड and have a dialogue for a governance. Everyone knows that vote percentage in the last elections. So लोकांक सुद्धा खबर आसा, लोकांक सुद्धा खबर ना अशो कांय गोष्टी ना. सो म्हाका दिसता ही खूब महत्वाची गोष्ट आसा. आणि रुपेश बाब, एक गोष्ट आता दिसता म्हाका, ती म्हळ्यार 3 जाणांची. एक गिरीशाचो आपलो एक भाग आसा, मागीर आता विजय सरदेसायाचो आपलो भाग आसा आनी युरीचो आपलो एक भाग आसा. हे तिगांचे कन्फ्युजन आसा काय कोणाक तरी नाका ही युती? ना, कन्फ्युजन म्हणजे तांचे इनहेरंट कन्फ्युजन सध्या पयलीं पासून चालू आसा. म्हणजे युरी वॉज पार्ट ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी and they were actually nurturing him to be the candidate in Kunkalim constituency. Eventually, Yuri left Goa Forward Party. He contested on Congress and he got elected. So somewhere that history is there. Again, Girish and Vijayachi history पहिली ह्या आशिल्ली. It was not that great because I have covered them right from the time when they were new politicians. So I can very well say, and they won't contest because हांव मडगांव तांकां cover करतालो. तांची दोगांची बरेपण तितलें नाशिल्लें, बट इव्हेंच्युअली दोगांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें फॉर द सेक ऑफ गूड ऑपोजिशन. एकठांय आयिल्ले, एकामेका कडेन उलयताले, बर्थडे गेले एकमेकाच्या. तूं तरी विसरलो आसतलो वचपाक गिरीशाचे बर्थडे, पुणून विजय गेलो, विजयाच्या बर्थडेक गिरीश आयलो. नंतर टॉक इनिशिएट करपा खातीर विजय आनी विजय गिरीशागेर वचून मेळ्ळो. फुडें कितें जालें जाणा तूं? दीस वॉज लायक एंटी क्लायमॅक्स जाल्ला सध्या. आमकां दिशिल्लें जालें, आतां काल जे तरेन डिस्कशनां केली चल हेंचे तरी जालें. सो डिस्कशनान आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक आपोवना, थिंकींग की हेंचें बरें चल्लां सध्या. आतां आपाक आनी आरजीपीक विचारया कितें करता काय म्हणून. पळय जर सकाळ जातालें हें नवेंच कितें आयकपाक येता. बरोबर. पण एक गोष्ट खूप महत्वाची आसा ह्या सगळ्या भितर, की सध्या काँग्रेसीचे जी आमी हालत पळयता, लास्ट इलेक्शनाकूय पळयली, ताच्या 2017नूय पळयली जे कितें जालें, ताच्या उपरांत 2022नूय पळयले.
लोकांक खंय ना खंय तरी एक विश्वासाचो प्रश्न काँग्रेसीचेर आसा. तातूंत अशे तरेचो लिडर जो फाटले कितलीशींच वर्सां असेंब्ली रिप्रेझेंट करता विजय सरदेसाय आनी एक एक्सपिरियन्स असो आसा, कारण अजून पर्यंत काँग्रेसीन तशें आतां जे ऑपोजिशन आसा तशें एक्सपिरियन्स कोण नाशिल्ले. सो विजय सरदेसायाचो फायदो नेमको काँग्रेसीक जातलो हे नक्की आसा. तरी सुद्दां काँग्रेस फाटीं फुडें जाता किंवा हे गठबंधन जावपाक हे जाता. कशें पळयता ह्या गोश्टीचेर तुमी? See, Vijay Sardesai is a statewide leader. Vijay is not just restricted to Fatorda. विजयाची एज अ लेजिस्लेटर कॅपेबिलिटी आसा पळय तो दाखयता असेंब्लीन वेगवेगळे विशय काडून अभ्यास करून इन डेप्थ स्टडी करून. विजयाचो होय प्लस पॉयंट आसा की तो प्रत्येक मनशाक तितल्याच जिवाळ्यान मेळटा, तो कनेक्टेड आसा, एक्सेसिबल आसा. तेजें ऑफिस इज वेल ऑयल्ड ऑफिस, वेरीन तुज्या ऑफिसान तेज्या गेलें जाल्यार कोण कितें काम करपाचो आसा तें सगळें ठरलेलें आसा. विजय इज अ व्हेरी सिस्टमॅटीक पर्सन. विजय जर काँग्रेसी कडेन आसा जाल्यार काँग्रेसीक ते प्लस पॉयंट आसा हे काँग्रेसीकूय खबर आसा. कारण फाल्यां विजयान जर डिसायड केलें इफ दे गो अगेन्स्ट काँग्रेस जाल्यार काँग्रेसी कडेन खूब कडेन डॅमेज जावपाक शकता. सो विजयाक घेवप ही काँग्रेसीनूय बी कितें करचें पडटलें. सद्या रागार आसा जाल्यार विजयाक मातसो बाबा वचून समजावपाचो. बट आय नो एज फार एज विजय, आय नो पर्सनली विजय इज अ पर्सन जेका जर तूं वचून तूं तेजेर तूं कितलेय रागार आसा, तूं जर वचून तेका समजायलो एंड तुजो पॉयंट हे मांडलो वॉट तुका कितें म्हणपाक सोदतालो अशें जाल्यार ही वील लिसन. ही इज नॉट अ पर्सन हू विल कीप ऑन टेकिंग द रिवेंज टील द एंड की नाच इज नॉट अ व्हेरी स्टबर्न लिडर. तूं पळोवंक वचत जाल्यार तो करतलो, तो आयकतलो. पूण काँग्रेसी वटेनूय कोणे तरी पावलां उबारची पडटली. व्हेरी सिंपल. आमचे सद्या एक कोइन्सिडंट आसा, फातोर्ड्या सगळ्या पॉलिटिकल पक्षाचे अध्यक्ष फातोर्ड्याच रावता. एकटो सोडलो जाल्यार आरजीपीचो ते अध्यक्षाचेच सद्या कन्फ्युजन आसा. ना जाल्यार दामूय फातोर्ड्या रावता, गिरीशूय फातोर्ड्या रावता, विजयय फातोर्ड्या रावता. सो दामूक कुशीक दवर. पूण विजय आनी गिरीश सांजे वॉकाक सुद्दां वता आसतना एकामेका बरोबर मेळ्ळे जाल्यार अलायन्साचेर डिस्कशन करपाक जाता. दे हॅव टू कीप ऑल थिंग्स असायड आनी दोगूय जाण मेळून तेणी डिसायड करपाचें. काँग्रेस वील हॅव टू go and talk to Vijay in a very serious thing. I'm saying ki Congress will also now cannot keep quiet after this announcement. They will also have to talk to Vijay and say ki baba tumhi holder kidak kelay, because Vijayanus ata sangle ki to message I have forgotten, forget about that message is not हे अशें म्हणून ताणें मागीर सांगलें की पक्ष सांगता ते आयकतलो म्हणून. सो विजयाक कन्विन्स करपा जाय. सद्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज लार्जली डिसायडींग वॉट विजय वॉन्ट्स. सो इट कॅनॉट बी की विजयाक अगेन्स्ट खंयचोच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मनीस किंवा लिडर वचचो ना. लेट मी रिपीट, विजय इज अ व्हेरी स्टेट लेवल लिडर. विजय हॅज अ पोटेन्शियल अँड दॅट पोटेन्शियल कॅन हेल्प काँग्रेस टू विन ड्युरिंग द नेक्स्ट इलेक्शन्स. आणि एक जशी म्हायती मेळटा आमकां ती म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टीची जी आतां फुडली मिटींग जी आसा ती बेगीन जावपाची आसा. हाजेर आमी जेन्ना थोडे बेगीन जातली अशी दिसता, अशी म्हायती मेळटा म्हणजे काँग्रेसी बरोबर. आतां त्यो स्पेक्युलेशन्स आसा, कांय जे आमचे सोर्सीस आहा ते सांगता की बेगीनूच आतां जावपाची बीन आसतली. सो पार्टीन सुद्दां खंयच म्हणूंक ना की आमी सस्पेंड करता हेजो अर्थ की आमी उलोवचेच ना म्हणून. ती फाल्यां जशें मोहनदास लोलयेकर सरान सांगलें की फाल्यां जावपाक शकता, एका म्हयन्यानूय जावपाक शकता. हाजेर हे कांय ना. बट सद्याक तरी हो स्टेटमेंट असो तरेन काडप एक मेसेज आसा काँग्रेसी खातीर की बाबा येस तुमी कितें उलोवनाका आनी कितें खपोवन घेवचें ना, अशे तरेची एक क्लियर मेसेज दिवपाचो प्रयत्न केला. सो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची ही गोश्ट आसा. आणि हांव एकूच पॉयंट मारता की सस्पेन्शन केलां आनी फाल्यां जर टॉक सुरू जावपाची आसा जाल्यार कसले सस्पेंडेड तर ते फाल्यां म्हणजे आतां जाली मरे, आज सांज जातली, फाल्यां रोखडेच सकाळ जातली. म्हणजे कितें हे 10 वरां खातीर टॉक सस्पेंड केला काय 12 वरां खातीर टॉक सस्पेंड केला. देर शूड बी सम क्लॅरिटी. नो, आय थिंक गोवा फॉरवर्डाचो मोहनदास लोलयेकर हिमसेल्फ वॉज कन्फ्यूज. तशें जाल्यार बाबा सस्पेंड केला जाल्यार ओके, फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आमी उलोवचे ना, नेक्स्ट 2 मंथ आमी उलोवचे. फाल्यां पळयत जाल्यार आतां पळयत जाल्यार दनपारां विजय आनी गिरीश जेवणाक बसल्या खंय तरी आनी मागीर टॉक स्टार्ट. मागीर तूं आनी हांव हें इतलें डिस्कशन करून कितें फायदो तर ते सगळे. ह्या सगळ्या भितर रुपेश बाब आनी एक गोश्ट आसा ती म्हळ्यार गोवा काँग्रेस म्हणजे फाटल्या दिसांनी रेजिस्टर जाल्ली. आमकां जशें आयकपाक येता तशें ताज्योय मिटिंग्यो ऑन आसा. सो ह्या गजालीचेर कशें पळयता? जस्ट हांव एक टच दिवन सोडपाक सोदता आमच्या लोकांकूय एक ब्रॉडर पिक्चर येवपाक की फुडले पॉलिटिक्स कशें जावपाक शकता ताजेर जस्ट एक 2 मिनटां जर तुमी सांगूंक शकता. कारण ह्या हाजेर सुद्दां खुबशे लोक आतां उलोवपाक लागिल्ले आसा, कांय लिडर्स ओपनली मिटिंग्स घेवपाक लागिल्ले आसा. कशें पळयता तुमी? गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून तुवें गोवा स्टँड्स करेक्टेड, गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून तुवें आयकला? हांवें काय आयकूं ना मरे. काल अमित पाटकार सांगतालो.
सो ती बरोबर. पार्टीचे म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडरांकूच खबर ना, जो एक्स जीपीसीसी प्रेसिडेंट, ही वॉज प्रिटेंडिंग की म्हाका खबर आसा. खबर ना मरे अरे इतलेंय करनाका न्ही, एटलीस्ट आपल्याक खबर आसा म्हूण सांग. आपल्याचेर आरोप आसा जाल्यार आपूण थंय ना इतलेंच सांग न्ही तूं. आमकां पिशान काडटा खबर ना म्हणून. दुसऱ्या वटेन काल अमित पालेकर हांगा लायव्ह आशिल्लो तेन्ना दीस वॉज अरावंड 8:30. ताणें सरळ सांगलें की आपूण जेन्ना सद्या लायव्ह आसा तुजे 2 किलोमिटराचेर एक मिटींग चल्ल्या. 2च किलोमिटराचेर, म्हणजे आमचें ऑफिस मिरामार आसा, मिरामारच्यान 2 किलोमिटराचेर मिटींग चल्ल्या गोवा काँग्रेस पक्ष फॉर्म करपा खातीर. आतां ती खंय चल्ल्या ती ताणें सांगूं ना. तो फिजिकल नाशिल्लो जाल्यार विचारता आशिल्लो चल घेवन दाखय म्हणून, आनीक बातमी करुया म्हणून. पूण ती चल्ल्या म्हणून. सो सद्या गोवा काँग्रेस पार्टी ही जाता काय जायना हाजेर सद्या स्पेक्युलेशन्सूच चल्ल्या. कोणूच येवन सांगिना की आय एम द फेस ऑफ गोवा काँग्रेस पार्टी. ज्या मनशांनी थंय एप्लिकेशनां घातल्या त्या मनशांचे नंबर आमकां मेळ्ळे, त्या नंबराचेर आमी फोन मारले जाल्यार ते एक्सेसिबल ना, ते अवेलेबल ना, ते उलयना. जर पक्ष काडटा जाल्यार मिडिया कडेन कित्याक उलयना, जाल्यार तुमच्या फाटल्यान कोण आसा, तो खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो तोय चॅक करचो पडटलो. आय थिंक इज फ्रॉम कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी काय दाबोलीम, द वन हू हॅज कोर्तालीम. सो थंयच्यान काडटा तुमी कोर्तालीमच्यान काय कितें. सो सद्या तरी आय थिंक रायट नाव as far as Goa Congress Party is concerned, let it take shape. Let us see कोण आसा भितर, कोण ताच्या फाटल्यान आसा, कोण थंय जॉयन जाता, काँग्रेसींतलेच वता काय आनी खंयचे वता तें पळोवचें पडटलें. आनी देन ओन्ली वी कॅन टेक अ कॉल. बट अगेन पाटकार म्हणटा तशें आमी म्हणूं शकना की हय केन्ना हांवें नांव आयकुना मरे. मग आमकांय लोक पिशान काडटले, हो तूं कितें काय म्हणून पिशान काडटा आमकां काय म्हणून. सो काल ताणी क्लेम केले की 2 किलोमिटराचेर ऑलरेडी एक मिटींग चालू आसा. तातूंत कोण कोण आसले आनी खंयच्यो पार्टी आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता सोदून काडपाची गरज आसा. 2 किलोमिटराच्या एरियेन आमच्या कोणाची ऑफिसां आसा ती पयलीं चॅक करची पडटली. मागीर कॅफेज खंयचे आसा ते चॅक करचे पडटले. आतां कोणाच्या घरान जाली जाल्यार खंयच्या घरां आसा ती चॅक करची पडटली. म्हाका दिसता सांजचे आमी तें काम केल्यार बरें, भोंवून पळोवया लिस्ट काडया. इंटरेस्टिंगली तुवें एक गोष्ट सांगली ती गोंयचे पॉलिटिक्स सध्या फातोड्याच्यान चलता. तिनूय मेजर पार्टीचे जे प्रेसिडेंट आसा ते फातोर्डा रावता. चलोंक गेले सुद्दां जाल्यार भायर ते मेळटले एकामेकाक. सो आतां काँग्रेसीक बरोबर जे गोवा फॉरवर्ड मेळटा, गोवा फॉरवर्ड आनी बीजेपी मेळटा काय बीजेपी आनी काँग्रेस मेळटा, ह्यो गोष्टी पळोवपा सारक्यो आसतल्यो. सो देव बरें करूं रुपेश बाब. ना फाल्यां ते म्हणटले तूं लायता म्हणून ना, बीजेपी आनी काँग्रेस मेळचीच ना. आनी गोवा फॉरवर्डान सांगलां आपूण बीजेपीक मेळचें ना. सो सद्या आमी इतल्याचेरूच दवरुया की गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस केन्ना आनी खंय मेळटले. देव बरें करूं रुपेश बाब. म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची इन्फॉर्मेशन आशिल्ली. आनी परत एक फावट सांगपाक सोदता, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ज्यांची मिटींग जाली आनी तातूंत तेंच्यांनी ठरयलां की सध्या जे अलायन्स स्टॉक आसा ते सस्पेंड करतले म्हूण, म्हणजे जे फ्युचर अलायन्स स्टॉक आसा ते सस्पेंड करतले आनी ताजे उपरांत फुडले डिसिजन घेतले. सो ते केन्ना पर्यंत सस्पेंड आसा ताजे बद्दल कांयच सांगूंक ना. हांव परत एक फावट ओके. सो आमचे रुपेश सावंत जे आसा, जे गोवा न्यूज हबाचे चीफ एडिटर आसात, ते तुमचे कडेन परत एकदा लायव्ह येतले सो हांगासर. पूण सद्या खातीर ही इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवपाक सोदता की गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी एक मिटींग घेतली आनी तातूंत तेंच्यांनी थारायलें की जे अलायन्स आसात ते सध्या फुडें टॉक्स जावचे ना आनी ताज्या उपरांत जे कितें जातलें ते रोखडेंच तुमचे कडेन कळयतले म्हणून. सो ओके. सो कांय खिणातच आमच्या बरोबर एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत आसतले. तांचे कडेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न करता. एक पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून तांकां आमी वळखता. तांच्यांनी आयज पर्यंत जायते जे गोंयांत जे कितें घडटा ताचेर आपले जे पॉलिटिक्सांतल्यो गोश्टी आसा किंवा जे विश्लेशण आसा ते बरे तरेन केल्ले आसा ते आमचे थोड्या वेळान जॉयन जातले. पूण गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांच्यांनी सांगलें की नो टॉक्स ऑन विथ एनी पार्टी, नॉट ओन्ली विथ काँग्रेस जाल्यार बाकीच्या पार्टी बरोबर सुद्दां आमी कसलेच टॉक सध्या करिना. पार्टी स्ट्रॉंग करपाचें डिसिजन सद्याक आमी घेता. 40 मतदारसंघान वचून आमी भोंवतले, पदयात्रा काडटले आनी ताज्या उपरांत आमी लोकां कडेन उलयतले आनी पार्टी स्ट्रॉंग करपा खातीर आमचें काम आतां सुरू करता. बिकॉज टॉक्स आनी हेज्या खातीर टायम खूब वेस्ट जाता अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी जेन्ना तांकां आमी विचारलें की जेन्ना तुमी आतां ऑलरेडी एक अलायन्स आसा काँग्रेसी बरोबर जाल्यार तुमी 40 मतदारसंघ म्हणटा तेन्ना 3 मतदारसंघ अशे आहा तितूर काँग्रेस आसा, थंयसर सुद्दां तुमी वतले. येस, तांच्यांनी एक ठरयल्लें आसा की आमी सगळ्या मतदारसंघान वतले पार्टी स्ट्रॉंग करपा खातीर. फुडले डिसिजन आसा ते फक्त सस्पेंड केल्ले आसा टॉक्स जे आसा ते.
कांय दिसांनी समजा जर दिसले आणि बरे जर एक पॉझिटिव्ह टॉक सुरू जाता जाल्यार हे आमी फुडें व्हरतले. परत एक फावट सांगता की फाटल्या दिसांनी जेन्ना ऑपोजिशन पार्टींची जी मिटींग जाली पर्वरी हांगासर तेन्ना गोवा फॉरवर्डचे जे चीफ विजय सरदेसाय आसा ते पावोंक नाशिल्ल्यान थंय मातसो एक दुबाव निर्माण जालो. ताच्या उपरांत आमी विजय सरदेसाय हांचे कडेन उलयले. तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक कांयच कन्वे जावंक ना मॅसेज की बाबा ही मिटींग आसा म्हणून आपल्याक आपोवंकूय ना, सो आपूण ऑब्वियसली थंय पावोंक ना. ताच्या उपरांत आमी जे ऑपोजिशन लिडर्स आशिल्ले तातूंत लेजिस्लेचराचे ऑपोजिशन लिडर्स तातूंत आमी युरी बाब हांकां विचारलें की ताका कित्या खातीर आपोवंक ना हाजेर. सो युरीन तेन्ना एक मॅसेज दाखयली की ऑलरेडी आमी ताका मॅसेज फॉरवर्ड केल्ली आनी तो येवंक ना, हातूंत आपले कांय दुबाव ना. त्या मॅसेजी वयल्यान जाल्ली गडबड, कारण विजय सरदेसाय हांच्यांनी सांगलें की आपल्याक कसलीच मॅसेज येवंक ना आनी खंयच्या नंबराचेर धाडल्या ते तेणी स्पश्ट करचें म्हणून. थंयच्यान जाल्ल्यो ह्यो सगळ्यो गडबडी आनी कफुसांवां हाजे वयल्यान हे सगळे जे टॉक्स आसा, अलायन्स टॉक आसा, ताजेर मातसो सद्याक ब्रेक लागलेलो आसा. हातूंत काल आमी गिरीशा कडेन उलयले. गिरीशान सांगलें की आमी ऑलरेडी तांचे कडेन उलयलेले आसा आणि जे विजय सरदेसाय ताजे कडेन उलयलेले आसा आनी तांणी सांगलां की हे कन्फ्युजन आसा, सो हाजेर आमी परत एकदां फुडें उलयतले आनी जे कितें आसा ते बरें इन फेवर ऑफ गोवन पीपल आनी गोंयकारां खातीर आमी ते डिसिजन घेतले, अशा तरेचे तांच्यांनी काल भाश्य केलें. ताज्या उपरांत आयज सकाळी जेन्ना ही मिटींग जाली गोवा फॉरवर्ड पार्टीची जी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी आसा तांच्यांनी सांगलें की हे जे टॉक्स आसा, जे फ्युचर टॉक्स आसा सस्पेंड केल्ले आसा बिकॉज ऑफ ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हणजे आरोप घालतात, प्रत्यारोप जाता, हातूंत टायम वेस्ट जाता. ताच्या पेक्षा सद्या खातीर हे सस्पेंड केल्ले आसा टॉक्स आनी फुडें कितें आसा ते आमी रोखडे तुमकां कळयतले. सो हे सगळें जाले उपरांत आमी विजय सरदेसाय हांचे कडेन सुद्दां उलयले. विजय सरदेसाय हांच्यांनी कितें सांगलें तें आयकुया परत एक फावट, नेमकें कितें सांगलें तें. पॉलिटिकल अफेअर्सची मिटींग झाली, सो किती डिस्कशन झाले ते तुम्ही आले अटेंड केल्या मिटिंग? जे काँग्रेसीचे जे कफुसां चल्ला ते डिस्कस केल्ल्या सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान की वी हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स. म्हळ्यार हे सगळें एअर कंडिशन कॅबिनात बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें पडटलें गव्हर्नमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट अँड टू टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. गिरीश बीन तुमच्याकडे उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारले त्यांनी म्हटलं की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायव्हेट नंबरार बीन मेसेज केल्या आसतली म्हणून. PAC जाल्या तांणी जे डिसिजन घेतलां ते अनाउन्स करतले. ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडलां, हें जालां तें जालां, तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें. पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मॅसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा. इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका ते दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें. पूण म्हाका आतां तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलो. आय एम द इशू इज नॉट अबाउट getting the invitation, not getting the invitation, sending the SMS. These are not issues. This is too petty. And I don't want to get involved in anything petty. But the general thing is, when you have cheated people of Goa twice, people are looking at doubt that you may be making a hat-trick. आणि ते हॅट्रिक जावपाक जायना तर जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडेंटली फुडें वचचो पडटलो, ते आमी करतले. सध्या तुम्ही अलायन्साक बट अजूनही हे आसा तुम्ही म्हणटा सांगा तितलेंच. असेंब्लीन कितें आसतलें तुमचो रोल? असेंब्लीन हांव ऑपोजिशनानूच आहा न्ही, हांव रुलींग जावचो. तुवें म्हाका पळयला हांव ओपोजिशनान आसतना ओपोजिशना बरोबर आसतना रुलिंगाचे अगेन्स्ट आसता. तें आमी जें कितें केलां 4.5 वर्सां तें हांव करतलो. कमिटी कितें म्हणटा तुमची की तांचे आयका नवी काँग्रेस चलो वाट धरतले तेंच्याकडे युती बी कशी कितें खंय जाल्यार गिरीश म्हणटा तुमकां मेळोन गेले मिटिंगाची चर्चा जाली म्हणून. गिरीशान म्हटलं तुमकां मेळोन गेल्या युतीची डिस्कशन जाल्यार म्हणून. ना गिरीशाचे घरा हांव गेलो, कितें डिस्कशन जालें तें हांव जाणा. सुरवात जाल्ली, सुरवात जाता रोखडेच दुसऱ्या दिसा ब्रेक
पडलो न्ही सो हो ब्रेक सुरवात वाज आयलो आता फुडें युती ना तुमची युती ना मिसकम्युनिकेशन केली तुम्ही मिसकम्युनिकेशन जाला म्हणटा तुमच्या भितर युरीच्या भितर आनी तुमच्या भितर जस्ट प्लीज गेट दॅट नंबर कोणाक कम्युनिकेट जाले ते दॅट विल सॉल्व तुम्ही फॉर्मा तुमचा नंबर नो म्हणत घे मरे फोन घे मरे पण आता युती ना तुम्ही तुका नंबर खबर आहा तो तुका नंबर खबर आहा मागीर तो नंबर हाजेर मारया कळटलें मरे तुका आता युती ना तुम्ही तुमची वाट आता वेगळी धरतात युती आता हांवें तुका सांगला सादे कोंकणीन अशें कॉम्प्लिकात कांय सांगूं ना तुका हांवें सांगलां तें कितें की आमी आमचे पक्षाक घट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें आयच्यान करूंक लागतलें सो डेफिनेटली सगळ्यांक आता एक मोठो प्रश्न पडला आसतलो की तो नंबर कोणाचो, ज्या नंबराचेर युरीन मेसेज केली तो नंबर कोणाचो. म्हाका दिसता युरीच हे सगळें स्पश्ट करपाक शकता. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय जांच्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आनी आयच्या ह्या इशूचेर, कारण खूब म्हत्वाचो इशू आशिल्लो अलायन्स टॉक जी आसा ती ह्यान फुडें कशी जातली, कारण आतां सद्याक तरी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सांगलां की आमी अलायन्स टॉक सद्या सस्पेंड करता म्हूण आनी ताज्या उपरांत जे कितें आसा तें आमी कांय दिसांनी कळयतले. आमच्या बरोबर एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत आसा, एक सिनियर एडवोकेट तशेंच पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून आमी तांकां पळयतात. सर येवकार आमच्या शोन सगळ्यान पयलीं. आयचे हे डेव्हलपमेंट सद्याचे आसा ते म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सद्या टॉक्स जे फ्युचर टॉक्स आसा ऑफ अलायन्स ते सस्पेंड केल्ले आसा. ह्या पॉलिटिकल डेव्हलपमेंटाचेर कशें पळयता सर तुमी? सर तुमचो आवाज येना, म्हाका दिसता म्यूट जाला और कितें तरी इशू जाल्लो आसा. आमी परत रेक्टिफाय करपाचो प्रयत्न करतले कारण सराचो आवाज पावना आमचे कडेन. सो आयज सकाळी जी मिटींग जाली पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी, ताच्या उपरांत तांच्यांनी स्टेटमेंट काडिल्लो आसा की आमी सस्पेंड करता सद्या तरी अलायन्स टॉक आसा ते. बाकीच्यो दोन पार्टी आसा, आम आदमी पार्टी तशेंच रिव्होल्युशनरी गोवन्स, हांचे कडेन सुद्दां आमी सद्या कांय उलोवचना बिकॉज आमकां पार्टी स्ट्रॉंग करपाक जाय अशे तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी दिल्लो. काल गिरीश चोडणकर हांचे कडेन आमी उलयले, तांचे कडेन सुद्दां तांच्यांनी सांगलें की एक मिसअंडरस्टँडींग आशिल्ली ही विजय सरदेसाय तशेंच युरी आलेमांव हांचे कडेन, आनी हो नंबर जो आसा तो ताजोच और दुसऱ्या नंबराचेर धाडले, हे सगळे कन्फ्युजन अजून पर्यंत आसा. आनी आमी युरी कडेन सुद्दां संपर्क साधलो, सो तांचे कडेन सुद्दां उलोवपाचो आमी प्रयत्न केलो, पूण तांचे अजून पर्यंत ऑफिशियल स्टेटमेंट तशें कांय येवंक ना. आमी परत एक फावट एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत हांचे कडेन या. सर आयकुपा येता आवाज? Yes, I can hear. Sorry, maybe there was a problem with my connection. ओके सर, सद्या खातीर जे तुम्ही पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट पळयल्ले आसा की गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आपले टॉक्स जे आसा सस्पेंड केल्ले आसा. कालूच गिरीश चोडणकर म्हणटालो की थोडेच कन्फ्युजन आसा, आमचे टॉक सारखे बरे आसा, आनी आयज हे आमकां आयकुपाक मेळटा. हे डेव्हलपमेंट कशें पळयता? See, there of all, पहिली गोष्ट म्हणजे ते कॉल पावलो ना, म्हाका कळ्ळें ना, हांव हांगा आशिल्लो. सी इफ सच अ सिरियस कितें बर्थडेचे इन्वायट न्ही बाबा, म्हाका पावलें ना, SMS आयलो ना, किंवा हाजो कितें ते रिमायंडर फॉर पेमेंट ऑफ इन्स्टॉलमेंट न्ही तो बाबा, कितें पावलो ना, म्हाका कळ्ळें ना बी म्हणून. Such a serious talks and news not gone or news not sent is not something I am willing to buy. Neither anybody in Goa. Voters here are very smart. Political analysts are very smart. People who are woke, who understand politics are very smart. There is some fundamental differences between them. The terms for talks are not accepted by the parties, or some like reason which goes to the very root. I don't think that म्हाका मेसेज पावली ना किंवा तितलो टायम नाशिल्लो आणि ऑल दोज थिंग्स, हू अमॉंग देम तांच्यांनी मेसेज धाडलो काय मेसेज रिसीव जालो ना, इट्स समथिंग बिटवीन देम. They have to make it clear because nobody can guess what exactly must have happened. But something, it is not about the venue or the timing or that the message has not reached. That is certainly not the cause. Now I have been saying from day one that any political alliances which is not organic, which is coming together only and only for the sake of one point agenda, that we want to dislodge BJP so that we can rule or we can be in governance, has never worked.
सी इफ यू कॅन सी इट राईट फ्रॉम बिगिनिंग, इवन इमर्जन्सीच्या टायमार सुद्धा दॅट टाइम बीजेपी अँड जनता पार्टी आयली, बट दे वर नेवर ऑर्गेनिक, इट नेवर वर्क. वाय डीड इट नॉट वर्क? वायल विदिन 1 or 2 years. मागीर तुम्ही आता सेंट्रल फाटल्या फावटी तुम्ही पळयात बीजेपी डिफीट आयले, ऑफकोर्स दे वर एबल टू डेंट बीजेपी टू एन एक्सटेंट, बट टुडे वेअर इज दॅट अलायन्स? ते 5-7 पार्टी जे वांगडा आयिल्ले आज खंय आसात ते? सो ह्यो सुद्धा पॉलिटिकल पार्टी, देर कांट बी अ सिच्युएशन वेअर फॉर असेंब्ली यू विल बी कमिंग टुगेदर, for national politics you will be fighting against each other. In some of the constituencies we will be having a friendly fight. In one of the or two constituencies where I don't have candidate, I will be supporting. कसले ताळेकांची फिलॉसॉफी सारखी ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना, कशें कितें एक जर अलायन्स हाडटले जाल्यार हू विल लीड इट, दॅट इज नॉट फक्त म्हाका चीफ मिनिस्टर जावपाक जाय, म्हाका मिनिस्टर जावपाक जाय, ह्या अशा तरेचे अलायन्स ह्याच्या पयलीं केन्ना टिकूंक ना. हाच्या उपरांत आय गिव्ह दिस एक्झाम्पल, हे पॉलिटिकल पार्ट्या येवंक सोदतात, दे आर लायक इंडिपेंडंट फिंगर्स, दे हॅव नथिंग इन कॉमन. ओनली टाइम दे कम टुगेदर इज वायल इटिंग. इलेक्शन आयले का हांचो जेवपाचो टायम जालो तेन्ना ते एकठांय येतात. दॅट इज दिस इज समथिंग आय हॅव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन अँड ऑन सेव्हरल टाइम. सो तुमकां दिसता हे खचरत पार्टी ना जाल्यार इंडिव्हिज्युअल कोणाचे तरी इगो बेस्ड क्वेश्चन्स आसा आणि ते इगो खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोष्टी जाता? So therefore personal महत्वाकांक्षा instead of the state, माझी पार्टी, माझो पर्सनल इंटरेस्ट, हांव सीएम जातलो काय तो सीएम जातलो, अलायन्स जालो जाल्यार ताचो बेनिफिट माझ्या पॉलिटिकल पार्टीक न जाता त्याच्या पॉलिटिकल, ह्योच गोष्टी फुडें येतात न्ही. दॅट इज वॉट आय हॅव बीन सेइंग. This political alliance is not organic. It is not for the interest of the state. It is for self. म्हजे, हांव आणि म्हाका इतलेच. सो आता जे आम्ही पळयता की ज्या तरेन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन एक आपले स्टेप घेतलेले आसा की आम्ही डिस्कस करचे ना म्हणून अलायन्स टॉकाचेर, हे खंय ना खंय तरी अलायन्स जो जावपाचो आशिल्लो ताच्या खातीर तडो गेल्लो आसा. हे जातले फुडें तुम्ही का कितें दिसता सर? For me, I really don't know whether these are pressure tactics or it is seriously fallen away. But in either case, I don't see anything much happening on the ground. See, अशा तरेचे अलायन्स वेदर ते जाले किंवा ना जाले, यांची टिकेट नकली चायनीज माल हो टिकपाचो अलायन्स न्ही. मे बी फॉर वन or particular election they will come together. Soon after the election they will fall apart. So therefore, I have been saying this is not for the future of Goa. This is not for the हे स्वतःच्या स्वार्था खातीर एकठांय येतात. And I have been categorical about it right from day one. सो हे प्रेशर टॅक्टिक्स जेन्ना तुम्ही म्हणटा, हे कॅन बी दी सीट शेअरिंगाचेर, कारण आता विजय सरदेसाय तसो त्या बाबतींत खूब सिनियर आसा इन लेजिस्लेचर हातूंत सुद्धा. सो सीट शेअरिंगा खातीरूय हे टॅक्टिक्स जावपाक शकता? आसूंक शकता. देर इज नो, सी एज फार एज आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी पर्टिक्युलर पर्सन. सी बाबाचो परफॉर्मन्स इन असेंब्ली पळयलो जाल्यार इट इज वन ऑफ फॅन्टास्टीक. देर कांट बी वॉट इज देर. फॅक्ट्स आर फॅक्ट्स. पर्टिनंट क्वेश्चन्स टू which are important to the people have been raised by him. That there is no denial of it. That is there. So I am not against any. प्रत्येकाक हांगा पॉलिटिक्सान रायट आसा की त्यांनी येवन आपली बाजू मांडपाची, खंयच्या अलायन्सान जॉईन जावपाचो किंवा वॉट एवर. आय एम नॉट ऑन दॅट. आय एम सेइंग just for the sake of defeating a political party without your party agenda being same, without your party constitution being same, without your path, in fact that your paths are totally different, your voter base is different, your cadres are not in sync with each other. So that such type of alliances have never worked in democracy. It is only and only coming in for a particular elections or particular agenda and then collapsing. It has never worked. सो एक आमकां इंटरेस्टिंग गोष्ट पळोवपाक मेळ्ळी. काँग्रेस पार्टीन आपले अलायन्सा खातीर आपली एक कमिटी काडली आणि आता काल आमकां पळोवपाक पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी गोवा फॉरवर्डान काडली. इतले सगळे जावन एक स्टेटमेंट आमकां येता, तो म्हळ्यार अलायन्स टॉकाचेर आमी बंद करतले उलोवप म्हणून. सो खंय ना खंय तरी हो विश्वासाचो जो प्रश्न आशिल्लो आता हो निर्माण जालात. म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचो विश्वासाचो जो प्रश्न आशिल्लो तो निर्माण जाला. फाल्यां अलायन्स जाले सुद्दां जाल्यार ते टिकतले की ना हो एक प्रश्न लोकांच्या तकलेन आता गेल्लो आसा ऑलरेडी. So therefore, even if you come with an alliance, remember this:
अलायन्स करपाक सोयरीक हाडपाकूच तेंची सोयरीक जातली काय तुटली काय जातली कितले टायम उरतले काय ना हाचे इन्फरन्सीस पीपल हॅव रायट टू ड्रॉ. आणि म्हाका तरी पर्सनल माय ओपिनियन ही सोयरीक आदी पयली जुळून येत कशी दिसना आणि जुळी तरी टिकत कशी दिसना. ही डिवोर्साची केस. खूप महत्वाची गोष्ट आसा. म्हाका दिसता दोन गोष्टी तुम्ही खूप महत्वाच्यो सांगल्यो. त्यो म्हळ्यार एक जे प्रेशर टॅक्टिक्स, कदाचित ह्यो प्रेशर टॅक्टिक्स जावपाक शकता आणि जर सोयरीगत जुळ्ळी जाल्यार सुद्दां टिकतली अशी दिसना. आणि ताजो फायदो नेमको जो आतांचे सत्तेन आसा बीजेपी ते एनकॅश करपाक फाटीं सरचे नात. कशें पळयता तुमी? ऑफकोर्स तेंच्यांनी करपाचो. बीजेपी इज नॉट सम चॅरिटेबल ट्रस्ट और समथिंग लायक दॅट और अ रिलिजियस ट्रस्ट. they are playing politics in governance. So therefore if opposition is fractured so benefit the BJP मेळटा कित्याक घेवचो न्ही तेंच्यांनी. इन फॅक्ट त्यांनी गाजा वाजप लावन सांगपाक जाय पळयात तेंची कंडिशन कशी कितें ती. I was their media in charge. I would have encased the situation like anything. बरोबर. सर देव बरें करूं. तुम्ही आमकां वेळ दिलो आणि तुम्ही आमच्या कडेन कनेक्टेड रावले. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले आमच्या बरोबर एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत. सिद्धार्थ सामंत हे एक सिनियर एडवोकेट आसा, पॉलिटिकल एनालिस्ट म्हणून ते सुद्दां आमी तांकां पळयता. देव बरें करूं सर. सो परत एक फावट तुमकां अपडेट दिवपाक सोदता. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आयज जे टॉक्स आसा, अलायन्स टॉक आसा ते सगळे सस्पेंड केल्ले आसा आणि ती एक प्रेस कॉन्फरन्स तांच्यांनी घेतली. फुडें ह्या अलायन्साचे किंवा ऑपोजिशन सगळे वांगडा येतले की ना हे खूप महत्वाचें आसा. काँग्रेस आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, आम आदमी पार्टी आसा आणि जे RGP आसा हातूर ते कितें जातले ते खूप महत्वाचे. तातूंत एक महत्वाची बाजू आशिल्ली ती गोवा फॉरवर्डाची. तांच्यांनी सांगल्या की सध्या तरी जे आमी टॉक्स आसा सस्पेंड केल्ले आसा आमी पार्टी स्ट्रॉंग करतले 40 मतदारसंघात. खूप महत्वाची ही अपडेट आसा आणि हाजेरूच आमी सोंपयता आतां. आणि देव बरें करूं तुम्ही पळयलें म्हणून. तुमकां ह्या टॉपिकाचेर कितें दिसता, तुमचे कितें प्रतिक्रिया आसा ते आमकां नक्की कळयात आमचे कमेंट बॉक्सान किंवा आमकां मेसेज करून. आणि देव बरें करूं. तुम्ही पळयत रावात गोवा न्यूज हब.